नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. कोविडाच्या महामारीत पारंपारीक धंदो करपी लोकांक 5,000 रुपयांचो आधार दिवपाचे स्किमीक 40,000 लावार्थ्यांक 20 कोटी सरकारान मंजूर केल्या. फुडल्या बजेटांत उरिल्ल्या 50,000 खातीर 25 कोटी घेतले. मंत्रिमंडळाचे बसकेंत बुधवारा 17 प्रस्ताव आशिल्ले. पंचायत TCP कायद्यांत म्हत्वाच्यो दुरुस्त्यो पास. RDA सकयल हिंटरलँड होम स्टे येवजणेक बावटो. TCP कायद्यात दुरुस्ती, पर्यटन आणि आर्थिक गतिविधींक नेट दिवपी तशेंच पर्यावरण विशयक प्रकल्प आणि धोरण चालीक लावपाक शक्य जावचे आणि ते करतना प्रादेशीक आराखड्याच्या एकंदर स्वरूपाक कसलोच धक्को लागचो ना अशी कायदेशीर व्यवस्था करूंक दुरुस्ती. प्रादेशीक प्लानात आशिल्ले दोष वा झोनिंगांतल्यो विसंगती पयस करूंक दुरुस्त्यो करूंक कायद्यात दुरुस्तीक मंत्रिमंडळाची मान्यताय मेळ्ळ्या. इंडियन स्टॅम्प कायद्यातूय दुरुस्ती. ब्रदर इन लॉ आणि सिस्टर इन लॉ आदी गिफ्ट डिडाचे कक्षेत येयनाशिल्ले. इंडियन स्टॅम्प्स कायद्यात दुरुस्ती करून तांकां गिफ्ट डिडाच्या कक्षेत हाडटले. ताका लागून सरकाराच्या येणावळीत मातसो फरक पडटलो. नगरपालिका कायद्यातली दुरुस्ती. मडगांव नगराध्यक्षाच्या वेंचणुके वेळार नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष वेंचपाक बॅलेटा बदला हात दाखोवन मतदान करपाची दुरुस्ती करपी अध्यादेश सरकारान काडिल्लो. तीच दुरुस्ती आता विधानसभेत पास करपा खातीर कॅबिनेटात मान्यताय दिल्या. पंचायत राज कायदो लोकां खातीर सुटसुटीत करपाक बऱ्योच दुरुस्ती कॅबिनेटान पास केल्यात. ऑक्युपन्सी, नवीन बांदकामा खातीर लागपी परवाने, वेगवेगळी लायसनाचे रिन्युवलाक वेळ लागपी प्रश्न सोडोवंक कायद्यात दुरुस्ती केल्या. कांय कडेन अधिकारी अर्जाचेर बसून रावल्यार तो अर्ज डीम्ड अप्रूव्ह जावपाची तरतूद केल्या. कोविडा वेळार पारंपारीक धंदो करपी लोकांक 5,000 रुपया दिवपाच्या येवजणे खातीर कॅबिनेटान 20 कोटी रुपया मंजूर केल्या. टोटल 45 करोड जाय आशिल्ले, 20 कोटी आसात. 20 कोटीचे 40,000 एप्लिकंटांक जे पयलीं केल्ले तांकां मेळटले. 50,000 जे एप्लिकंट्स आसात तांकां एप्रील म्हयन्या पर्यंत दितले आनी हाचे फुडें एप्लिकेशन एंटरटेन करचे ना. स्कीम बंद जाली. हो विशय कॅबिनेटान आसलो काय हो कॅबिनेटान आशिल्लो. हिंटरलँड टुरिझमा खातीर गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटकांक रावपाक होम स्टेची सुविधा तयार करपाक RDA खात्या सकयल येवजण तयार करून कॅबिनेटात पास केल्या. खास करून आमचे जो सांगे आनी सावर्डे भागांत बरेचशे ट्युरिस्ट जे वतात पयलीं थंय बरेचशे ग्रामीण भागांतली जी घरां जी आसात ती घरान ट्युरिस्टांक एकोमोडेट करतात. तांकां रावपाचो जेवपाचो हो सगळो वेवस्था आणि दे आर एन्जॉयींग द नॅचरल ब्युटी ऑफ द सांगेम. अशो हो एक कॉन्सेप्ट आज स्टे होम्साचो एक कॅबिनेटाक एक्चुअली ते कितें आसा हय एप्रूव जाल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी. विरोधी पक्षाक म्हादयचें पडून गेल्लें ना. त्या म्हादयचेर सर्वपक्षीय बसकेक सुद्दां आयले ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. तांकां पडून गेल्लें ना म्हूण ते दिल्ली वतले शिश्टमंडळांत खंय नात. मुख्यमंत्री कांय मंत्री आमदारांचे शिश्टमंडळ घेवन दिल्ली घरमंत्री अमित शहाचे भेटेक. आज प्रधानमंत्री मोदी हुबळी धारवाड यूथ फेस्टिवलाक, गोंयचो 70 युवकांचो पंगड फेस्टिवलांत वांटेकार जाता. म्हादयचेर नजर. म्हादयच्या मिटिंगेचेर दिल्ली वता आमी. खास करून होम मिनिस्टरांनी मिटींग घेतल्या. होम सदांच इंटर स्टेट डिस्प्यूट जे आसता हे कर. ताच्या उपरांत हेल्थ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राणा मंत्री विश्वजीत राणे, सभापती रमेश तवडकार, पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार शिष्टमंडळात आसात. सर्टेन TMC वॉटर दिल्लें आसा फॉर अ ड्रिंकींग पर्पज. त्या खातीर ताजेर आमी कितले सक्सेसफूल जातले हें हांव आतांच सांगूं शकना, कारण इश्यू सबज्युडीस आसा तो इश्यू. आनी हो सबज्युडीस इश्यू आसतना ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. त्या खातीर तो निशेध व्यक्त करपा खातीर आनी आमच्यो गोंयकारांच्यो गोश्टी तांच्या काना पर्यंत पावोवपा खातीर आमी म्हादय म्हणल्यार आमी कशेंय कॉम्प्रोमायज करपाना. तें एक सिग्नल वचपा जाय आनी तांकांय म्हायती आसा म्हणून तेणी अपॉयंटमेंट दिला आनी तांकां खबर आसा कोणें तरी वॉटर कमिशनान एक सारके निर्णय घेवना म्हणून आपयला आनी आमी प्रेस करतले तो विड्रॉ करचो. ऑफकोर्स दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट एजेंडा. रेझोल्युशनान म्हटलेलें गव्हर्मेंट आपल्या की म्हादय वॉटर डिस्ट्रिब्युशन ऑथॉरिटी वा वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ती बी डिमांड करता. या ऑफकोर्स ऑल इश्यूज वीच आर रिलेटेड
which helps to withdraw that DPR as well as protect Goa's interest. That decision we will be demanding and seeing that they listen to our demand. आणि म्हाका दिसता विशय खूब म्हत्वाचो आसा. आमी परत उलयल्या त्या चर्चाय जाल्या वेदर अपॉइंटमेंटाचो ऑथॉरिटीचो जावं बाकीचे विशय जावं म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांनी मंत्र्यांनी ऑलरेडी सांगलां आसतलें. मुख्यमंत्री आय थिंक वील गिव यू द ब्रीफ. वन थिंग इज इम्पॉर्टंट की म्हादय आमी कशें सोडचें ना. एके वटेन हुबळी धारवाडा खातीर म्हादय व्हरपाचो प्लान कर्नाटकान चालीक लायला आसतना फाल्यां प्रधानमंत्री मोदी हुबळी धारवाड नॅशनल यूथ फेस्टिवलाक येता. गोंयच्यानूय 70 तरणाट्यांचो पंगड युवा महोत्सवाक गेला. गोंयचे तरणाटे कर्नाटकाचे हुबळी धारवाड टर्फार म्हादयचो इशू काडटा काय ना ताचेर नजर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मेळावले IIT आड आंदोलन चलतालें तेन्ना सरकारी अधिकाऱ्यांक डिमार्केशनाच्या वेळार आडायले म्हणून 22 आंदोलकांच्या आड कोर्टांत केशीची ट्रायल सुरू जाली. वाळपय JMFCंत पयली सुनावणी जाली. लोक म्हणटा IIT मेळावले सावन व्हेली, आतां सरकारान केशी फाटीं घेवच्यो. फुडली सुनावणी 15 फेब्रुवाराक दवरल्या. तेन्ना आमी डिमार्केशन करपाक सगळ्यांक तांकां हाडूंक गेल्ले. तेन्ना हाडयता आसतना त्या खातीर आमचेर केस घातलेली आसा. आतां सरकारान IIT येलावलीच्यान सायडीक काडलीत तेन्ना आमकां डिक्लेरूय केलें तशेंच केसी बी फाटीं घेता म्हणटलें. ते आतां आमकां केसी स्टार्ट केल्या हेंच्यांनी. ह्या गरीब लोकांचेर चड अन्याय करचो न्हू सरकारान. सगळ्यांच्यो केसी फाटीं घेवच्यो आनी बरे भशेन हें सरकार चलोवचें. सेक्शन 143, 147, 341, 353 रेल्वे 149 सेक्शनाची केस घातलेली आसा आनी आयज तिचें पयलें हियरींग जालें आनी कोर्टान तांकां 5,000चो जामीन दिवपाक सांगला प्रत्येकाक. पिळण उद्देगीक वसणुकेंतले बर्जर बॅकर कंपनीत पेटिल्लो उजो कसो तरी कंट्रोलांत. यंत्रणांचे 18 वरां झूज. उजो पालयलो तरी प्लांटा भितर सद्या वचपाची परिस्थिती ना. फायर ब्रिगेड आनी सगळे यंत्रणांनी बरें काम केलां म्हूण IDCचो चेअरमॅन आलेक्स सांगता. लागसारच्या युनिटांची वीज पुरवणी जाग्यार घाल्या. सध्या धोको ना म्हूण IDC सांगता. I checked in the morning 7 o'clock, well beyond control. Now 10 o'clock again I checked, now no issues. But we are completely in safe zone. 10 लाख उदक लिटर उदक यूज जालां आसतलें आतां. तुमचे कितके आसले हांगा फायर ब्रिगेडचे फायर फायटर्स? आमचे फायर फायटर काल आनी आज धरून मोर देन 100 आशिल्ले. त्या भायर नेव्हीचे आसात, डिफेन्स फायर सर्वीस आसात, मार्मोगांव पोर्ट्रेस आयिल्ले हांगा, आर्मीचे 2 गाडी आयिल्ल्यो, वॉटर टँकर्स. अजूनच चालू आसा आमचे मॉनिटरींग आनी आमी सगळे लिमीट आसा. राती मातशें सॉक्स आनी नॉक्स म्हणटा ते मातशें वाडिल्ले, पूण आतां सकाळीं दिसा पयलीं परत रिपोर्ट कमी आयले. एवरी आवर आनी आमी हे आनी 1-2 दीस मॉनिटरींग चालू दवरतले हांगा. उजान फॅक्टरीची अशी दशा जाल्या. घडणुके वेळार मुंबय सावन आयिल्लो हो ट्रक आकांताचे घडयेक ड्रायव्हराक ट्रक साल्वार करूंक वेळ मेळ्ळो ना. ट्रक काबार. गाडी खाली अनलोडिंग केली तेवढ्यात ते वॉचमॅन पळत आला, बोला भागो भागो भागो. मग सगळेच पळायला लागले म्हणून आम्ही पण इकडे आले गेटवर. तेवढे स्फोट झाले, कंपनीचा आवाज यायला लागले. आवाज आले म्हणून आम्ही गेटवर आलो. तेवढं थोडं गाडीकडे जायच्या आधी तेवढी मोठी आग लागली, एकदम मोठी आग लागली. मग कुठे गाडीकडे जायलाच नाही जमलं. मग आम्ही बाहेर पळालो सगळे. तुमची गाडी? ती माझी ट्रक. काल सांजे सावन धुवर तिसवाडी बार्देजांत पातळिल्लो. मजगती राती मुख्यमंत्र्यान परिस्थितीचो नियाळ घेवन थळाव्यांच्या सुरक्षे खातीर निर्देश दिल्ले. सध्या धुवराचे प्रदूषण ना, वातावरण बरें आसा म्हूण थळावे सांगतात. थोडे येयल्या, 24 hours एडवायजरी दिल्ली, थोडे आतां येवपाचे उरल्या. बट एक्चुअली पळोवंक गेल्यार तूं गव्हर्मेंट बॉडीन सगळ्यांनी बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा, हें केल्लो आसा. इतलो सगळें म्हणलें बाबा हांगा पावसाचे दीस आयला तो हें जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. सांखळे डिंगणे शेजारच्या मायनिंग पिटांतले उदक गांवच्या शेतकारांक पावोवपाच्या सरकारी प्रकल्पाक उजो घालो म्हूण बोवाळ. सुमार 250 मीटर FRP पायपलायनीचो जोडून गोबोर. प्रकल्प पुराय जावन उदका पुरवण आनीक 2 दिसांनी सुरू जावपाची.
कोणे तरी मुद्दम कर्म केलां म्हूण थळाव्यांक दुबाव. 2 दिसां फाटीं असोच पायपांक उजो घाल्लो. की हर खेत को पाणी म्हणून सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची एक स्कीम आसा, त्याच्या अंडर सगळ्यांक उदक दिलें वयता. तेन्ना ती स्किमींग तुमी एप्लाय करा म्हणून त्या प्रमाणे आमी दोतोरा कडेन हो विशय मांडलो. PWD मिनिस्टर तेन्ना ते पालयेकर आसा त्यांच्या कडेन मांडलो. त्याच्या उपरांत हो हे चालू झाला. त्याच्यासाठी WRDने त्या जनरेटर पण आणून आम्हाला बसवला होता. मागच्या आठवड्यात 2 दिवस चालू पण केलं. 2 दिवस पाणी आलं, बुधवार गुरुवार, आणि शुक्रवारी तिथे मग तुम्ही दाखवू शकता तिकडे पहिल्यांदा आग घातली 4-5 पायपांना जवळजवळ 15-20 लाखाची. आणि काल परवा मग ते पूर्ण खालचा प्रोजेक्ट पूर्णच हे केलं, म्हणजे ते जवळजवळ कोटीच्या घरात जाईल. सो हांगाच आतां जशें एक चांगले 7-8 वाडे, ह्या सगळ्या वाड्यांक हे उदक मेळपाचें आसलें. सो जेन्ना आतां सुरवात जावपाची आसली ह्या प्रोजेक्टाक, म्हणजे उदक मेळपाचें आसलें, एका कुळागरान पावल्ले सादारण. हांव सांगता जेणी कोणी हे कृत्य केल्लें आसा, वायट कर्म केल्या, तेणी आपूण स्वता येवन सांगपाचें पंचायतीन की आपूण केलां, तेजेर आमी कितें ते फुडें डिसिजन. आनी दोतोर इतलें बरें करता आमच्या सुर्ला खातीर, कित्याक दोतोराच्या फाटल्यान तुमी हात धुवून लागल्या ते बी तुमकां म्हाका पळोवपाचें आसा. आपल्या सुर्ल्यातल्या बागायतदारा खातीर स्वयंचलित पाणी प्रकल्प आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यानी खास सुर्ला खातीर असो प्रोजेक्ट आमकां दिल्लो. कोण तरी परत एक दीस पंप चालू केल्या उपरांत उरलेली जी 250 मीटर लायन आसा पळय ती बी तेंच्यांनी देंवून केल्या. हो प्रकल्प पूर्णत्वाकडे वयतालो. खंयच्या तरी एका दुष्ट प्रवृत्तीच्या मनशान ह्या प्रकल्पाचेर वायट नजर फिरयली आणि हो प्रकल्प सामको जो लोकांक स्टार्ट जावपाचो आसलो, मेळपाचो आसलो, तो प्रकल्प आयज खंय तरी परत खंडीत जालो. दवरले शेतांतले 160 घरांक हाऊस टॅक्स लागू करूंक पंचायतीन मागिल्ल्या डॉक्युमेंटांतले उण्यांत उणे 3 तरी डॉक्युमेंट दिवचे. दवरले दिगरपालीचो सरपंच सांगता. ना जाल्यार TCP मंत्र्यान खंय दुसरो कितेंय उपाय असल्यार सांगचो. पंचायत खंय हाऊस टॅक्स घेवंक तयार आसा. आदलो आमदार मंत्री बाबू आसगांवकार खंय वोगीच लोकांक खोबळावन घालता. बाबू आसगांवकारान प्रेस घेतले दिसता आणि ते आमचे STचे बायलांक घेवन गांधी मार्केटांतले पयशो गांधी मार्केटांतलो न्हू पयशो आमचो दवरलेचो. आणि की आमचे ST लोकांक मिसगायड करपाक गरज ना तेणी, कित्याक ST लोकांक आनी ते लोकांक संबंध ना. आमकां तूं आतां नंबर दी म्हणटा, आमी नंबर दिवपाचो. म्हाका एक तेजे कडेन रिक्वेस्ट आहा, द CM कडेन, द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा कडेन ते नंबर दिवचे म्हणून आमकां कितें एक ऑर्डर दिवची. त्या बेजार आमी ऑर्डर दिता. आणि पळय ती ऑर्डर आमकां एक फॉर्मेट केल्लें आहा गव्हर्नमेंटान, त्या फॉर्मेटाचेर 3 मेन्शन केल्लें आहा. ते डॉक्युमेंट हाड म्हणलें आमी, ते डॉक्युमेंट हाडून आमी तांकां दिता न्हू. आमी कोणाचेर एगेन्स्ट ना. जेन्ना कोण आमचे कडेन हिंगा फायल येता आमी पास करता, आमी कोणाचे हाडून घेवना. आनी हांव गव्हर्नमेंटाक एक रिक्वेस्ट करता आनी CMक आनी सगळे तेंचे गव्हर्नमेंटाक तेकाय वचून विचारती आनी आमकां गायडलायन दिवती. बाबा तुमी बेश्टेच सिंपल दिया म्हणून. आमकां 18 केयाचेर दिवपाक जायना म्हणून गव्हर्नमेंटान सकल मॉर्निंग 14 मेन्शन केल्लें आहा. कळ्ळें तुका न्हू. आमी आनीक विश्वजिता बसून सांगता आमी तो TCP मिनिस्टर जाल्यार कितें कितें तुमी डिसायड करा आनी आमकां कशें गायडलायन दिवपाचें. हांव गव्हर्नमेंटाक रिक्वेस्ट करता कितें घेवपाचें आनी कितें ना घेवपाचें तुमी ते बाबू सांगा. गोंय कर्नाटकाचे शिमेर 25 गांव आसात. कर्नाटक सरकारा कडच्यान तांकां कसलीच सुविधा ना. डिग्गी, गवेगाळी, बोंडेली हे कांय गांव. तांकां धड रस्तो ना, यो वच करूंक बस गाडी ना. 8 दिसांत विशय तडीक लायना जाल्यार खर आंदोलनाची गांवकारांची शिटकावणी. काल 3 वरां जोयडा कारवार हायवे आडोवन तांणी कर्नाटक सरकाराचेर तिडक काडली. गोव्याचे शिमेचेर सुमारे 25 गांवां आसा. त्या 25 गांवांक कर्नाटक सरकारान अजूनही मूलभूत सुविधा दिवंक ना. तेका लागून आयज जोडा आनी कारवार हो हायवे आसा तो हायवे ब्लॉक करून आयज थंयसरल्या लोकांनी स्ट्रायक केल्ली आसा. तशेंच पुढच्या 8 दिसांत जोडा पासून डिग्गी पर्यंत म्हटल्यार गोवा बॉर्डरी पर्यंत रस्तो करूंक जाय, तशेंच बस सेवा सुरू करूंक जाय अशी तेंची मागणी आसा. जर पुढच्या 8 दिसांत जर सरकारान बसेस आनी रस्तो करूंक ना जाल्यार आनी आमी स्ट्रायक करतले असो इशारा तेंच्यांनी आयज हेतू दिल्लो आसा.
म्हापशां खातीर जितलें करपाचें आशिल्लें तितलें केलें. ह्या फुडें परत संद मेळ्यार परत त्याच नेटान म्हापशा खातीर वावुरतली. म्हापशेची नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकाराचो नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो. तिचो खंय हो वैयक्तीक निर्णय. दुसऱ्यांकय खंय संद दिवप गरजेची. तिचेर अविस्वास थाराव घालपाचे आशिल्ले ही गजाल खंय फट. जेन्ना चेअरपर्सनाचे आनी हेतून जेन्ना हांवें भारतीय जनता पार्टीन परत प्रवेश केला त्या हेतून म्हाका इतलेंच सांगलेलें की सदस्य फॉर्म भरलेले तेन्ना मिस्टरान विचारलें आतां फुडें कशें कितें काय म्हणून. परफॉर्मन्स हीच गजाल सांगलेली. परफॉर्मन्स त्या प्रमाणे हांवें खंयच दाग मेळटा अशें खंयच काम केल्लें ना. ना जाल्यार कोणें तरी म्हाका दाग म्हाजो दाखोवचो. हांवें प्रामाणीकपणे काम केल्लें आसा आनी प्रामाणीकपणे लोकांक म्हापशेकारांक म्हाजी पावती दिल्ली आसा. कशें आसा दुसऱ्याकूच संदी दिवन पळोवपाक जायना. दिवया तुमचे पयलीं ऑलरेडी तसो करार जाल्लो काय फक्त ना ना तसो करार खंयच जाल्लो ना. परफॉर्मन्स हें म्हणलेलें आनी आतां हांवें पक्षाकूच विचारून हो पावल घेतलेलो आसा. आनी हें बी सांगता परत संदी मेळ जाल्यार परत तूं म्हापसाकारां खातीर कमी आसचें ना. जी स्पीड म्हाजी आसा तशीच म्हाजी फुडली स्पीड आसतली. एका खंयच्या पेपरान तरी हाडलें की अविश्वास थाराव हाडलो म्हाजेर. दाखय न्हय तुमी पेपर हाडला जाल्यार म्हाजेर अविश्वास थाराव हाडूंक ना. आनी हांवें पळोवंक ना. तुमी पळयलें जाल्यार सांगात न्ही. त्याच्यातलो विशयच नसलो. खंय तरी दिसता आसत की जे कोण तरी दुसरे बसपाक जाय. सो साहजिकूच आसा हें राजकारण. RRRन बेस्ट ओरिजिनल सॉंगाक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार उखल्लो. भारता खातीर अभिमानाची गजाल. पयलेच खेप भारताक हो पुरस्कार. बेस्ट बिगर इंग्लीश फिल्म श्रेणींत मात भारताक इनाम ना. नाटू नाटू संगीतकार किरावनी, गायक काल भैरव आनी राहुल सिपलीगुंज जिखले. दिग्दर्शक SS राजामौली लॉस एंजलीस सुवाळ्यांत. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.